हवामान खात्यान जारी केल्ल्या रेड अलर्टा प्रमाण गोयात सकाळच्यान पावसान नेट धरला। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून जायते कडेन हुंवार आयला, शेता वाटांनी रस्त्यार उदक आयला। बार्देस तालुक्यात साबार कडेन उदक रस्त्यार आयला। बार्देशान सगळ्यात वचत थंयसर पावस पडत आसा आनी उदक व्हडलेशें अशें झगझगो अशें कांय घडोंक ना, पूण तरी आसतना पावस चल्ला थोडे कडेन उदक सांठून रावला। सकाळच्यान ते आतां पर्यंत जे बार्देस वाठारांत जे रस्ते आसा ते उदकापोंदा गेल्ले आसात आनी गिरी जी शेतां आसात पयलींच शेतां बुडिल्लीं आनी फार्मरांचें खूब लुकसाण जाल्लें आनी आतां आयज सकाळच्यान पावस पडल्या कारणामुळे जी शेताची जी उदक आहलें तेजी लेवल वाडिल्ली आसा। दिवचलेत सोमारा सांजेच्यान पडत आशिल्ल्या पावसान वाळवंटी न्हंयेची उदकाची पातळी वाडिल्ली। काल रातच्या टायमाचेर आणि सांजच्या टायमाचेर बऱ्यापैकी पावस बिचोली भागात पडला, ताका लागून खंय ना खंय तरी नदीची पातळी वाडली आसली। पण आज सकाळच्या टायमाचेर पावसाचा जोर कमी झाला आणि त्या हितून जी वाळवंटी न्हंया आणि बिचोलची न्हंय त्या खंय ना खंय तरी पातळी कमी आसा। काणकोणा सोमारा रातीच्यान सेगीत पावस सुरूच। काणकोणाची सिच्युएशन पळोवपाक गेल्यार रातीसून काणकोणा पावस कंटिन्युअस चालू आसा। सकाळ फुडें 8 आतां जाली 11 जाली, 11 म्हणल्यार बारीक बारीक पावस चालू आसा। सुदैवान तशी हानी कांय जावना, पूण पावस हो कंटिन्यू चालू आसा। जीएमसीच्या ओपीडी कडेन वचपी एक्सेस रोडार उदक भरिल्ल्यान पेशंटांची गैरसोय। मडगावात रस्त्यांचेर उदक यो वच करतल्यांची गैरसोय। पणजे पाट्यार 18 जून रोडार रस्ते उदकापोंदा। आम्ही सध्या 18 जून रोडाचेर आसा आणि 18 जून रोडाचेर जस्ट नाव उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लें आसा आणि जशें तुमकां म्हटलें 18 जून रोडाचेर उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लें आसात, तशेंच हांगासरले जे शॉप ओनर्स आसा तेंच्याय खंय तरी तयारी आसा ती म्हटल्यार जे उदक भरता ते भायर काडपाची तेंची तयारी हांगासर तेंच्यांनी करून ठेवलेली आसा। पेडण्यात रस्त्यार शेतांनी तशेंच मार्केटात उदक भरला। काल रातीच्यान जो कंटिन्यू पावस लागला, या पावसान खुबशा जाग्यार फ्लड सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा आणि आयज सकाळी पेडणे फिश मार्केट हांगा पाणी साचले। हे जो कंटिन्यू पावस लागला या पावसा कारणान खंय तरी शेतकऱ्यांक आणि त्यांचे मातीचे घर बी आसा तांकां सुद्दां लुकसाण जावपाची शक्यता सध्या आमकां दिसून येता। फोंडेच्या रस्त्यांचेर उदक सकाळच्यान आनी रातच्यान जो पावस पडला तितून सगळ्यो खोयो भरून गेल्ल्यो आसा। कंटिन्यू पावस आतां चालूच आसा। आमी पळयता रस्त्याचेर सगळें उदक जाल्लें आसा आणि त्याच प्रमाणे जे आतां वाठारय ना आतां गांवगिऱ्या वाठारान आसा थंय हळू उदक वाडत चल्लेलें आसा। म्हाका दिसता अशेंच जर सिच्युएशन कंटिन्यू उरलें जाल्यार एखादी बुट्टी सुद्दां येवपाची चान्सीस आसा। ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा। वाळपय 70 भागात सोमारा दनपारच्यान पावस पडत आशिल्ल्यान घोटेली पूल उदकापोंदा। काल दनपारा 70 तालुक्यात जवळ एकाक सुमार अचानकपणे पावस पडलो आणि केरी घोटेली जो ब्रिज आसा ते ब्रिजा वयल्यान उदक गेलें आणि त्याच्या उपरांत एक 3-4 बारा कंटिन्यू पावस पडलो आणि त्याच्या उपरांत पावस कमी जालो। पण आयज जर आमी पळोवपाक शकता जाल्यार आयजूय अलर्ट आसा पावसाचो, बट पावस सामको एक 70 तालुक्यात सामको बारीक पावस लागता आणि व्हडलोसो आख्खो एरिया तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की सगळे ढग भरलेले आसा आकाशांत आणि पावस तसो सकाळच्यान आमकां व्हडलोसो दिश्टी पडना, बट व्हडलो पावस पडपाची शक्यता आसा। वास्कोत सेगीत 2 दीस पावस, लोकांची बरीच गैरसोय। सद्याक तरी 2 ते 3 दीस जाले वास्कोन पावस कंटिन्युअस आसा, पूण एक बरें आसा की हांगा सद्याक तरी कसले एमर्जन्सी सिच्युएशन ना, कसले फ्लड लायक सिच्युएशन ना, ते भायर कसले वॉटर लॉगिंग सिच्युएशन ना आणि लोकांक खंय तरी झाडां पडून जावं डॅमेज जावपाची घराचेर झाडां पडपाची कसलो लॉस ऑफ इंजरीज, कॉज ऑफ इंजरीज, लॉस ऑफ लायफ असले कांयच इन्सिडंट सद्याक घडिल्ले ना। वास्कोन पावस पडटा पूण सिच्युएशन इज वेल अंडर कंट्रोल। वेर्णा लोटले महामार्गार पालसण कोसळ्ळें, एक लेन बंद। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।